विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा बाळी कुंकळे शांतादुर्गा बाळिकांनी देवस्थानाचो गडे उत्सव जालो। हो पारंपारीक पुर्वजांपासून मनयत आयिल्लो उत्सव आसा। 5 दिसांची ही जात्रा जाता म्हण माहिती देवळाचो अध्यक्ष मोहनदास फळदेसाय हांणी दिल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। पाच दिसाची जात्री हिंगा पयली म्हणल्यार आमगेले अन्य एक प्रत्येक हें आसता गरवय कळ्ळें तुका। त्या गरवय प्रत्येक जाणांक आसता 5 दीस आनी आतां हो 5वो दीस तेन्ना हो गडो पळय काडटात। पयली एक ट्रायल गड म्हूण काडटात। ट्रायल गड म्हणजे एक ते कशें आसता पळयताय कळ्ळें तुका। आनी दुसरो गड आमगेलो गड काडटा एक आनी तो गडो प्रत्येक वांगडा आसता। तो प्रत्येकाक वर्सा एक वर्सा आसता वांगडा प्रमाणे 7 वांगड आमगेले। तेन्ना आमगेले ह्यो गड जाल तशें आज आमगेले फाल्यां आमगेलो गुलाल आनी गुलालान आमगेली सांगणी हें घालून घरान घालून सांगणी करून आमगेले काबार जाता तातडी। हो गड काडपाचो उत्सव कसो? गड काडपाचो उत्सव म्हणल्यार गड म्हणल्यार एक पयनसान हें न्हू तें पयनसान जाणटेल्यांनी करून। हय तुवें विचारो म्हाका कळ्ळें तुका पळय थोडा ते पयलीसान ते ठरावीक आहा ते कितले वर्सां जालीं ते आमी कांय सांगूंक शकना। जाणटेपणान कितलो 500 वर्सां जायत 1000 वर्सां जायत सांगपाक जायना। अशें करून जात्रेचो उत्सव तुमगेलो हय असो आमचो जात्रेचो उत्सव जाता। हो आज मेन म्हणटो आज फाल्यां आमगे आज सगळे गड्या तितले सगळे रानां बिनां सगळे गरवे भोंवताय आनी मागीर रातचे आमगे घरान घालून ते काबार जाता। आनी मागीर तांकां व्हरून पायता न्हू? ना ते वयतात आपापल्या व्हरताय ते।